आजी होळी आणि हंगा आजी होळी जळीता ती भायरसनं कसन की लायक पुरमळीतस तर हंगसनो आत्तासनो हेल्दी पोळ काडतस पोळ नाही मला एक भाकरी म्हणजे एक थापची म्हणजे असतं ना त्या थालीपीठ म्हणता कशी अशी कशन घ्या पातळायतस होता हो 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 आमगेला थालीपीठ रेडी एक नंबर पर यहाँ पड़े एक मनशाल तोंड जशी जल्ला पड़े तो थोड्या वेळानं होळी जळीतली हॅपी होली गाइस हॅपी होली व्हॉट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि पुरोजनाके गुड मॉर्निंग कंटी जाल्यार 9:19 हांव वगी उठयलो आनी म्हाका सकाळीं क्लास आशिल्ले त्या क्लास घेवन आतां जस्ट फिनिश केले आनी हांव आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता सो आज ही होळी आनी हांगा आज ही होळी जळीता ती लास्ट दिवस ऑफ विंटर सीजन म्हळ्यार हाजी मागीर आसना शाको स्टार्ट तर सांजवेळ हांगा आतां होळी जळयतली सांजवेळा वगी येयल्यार हांव तुमकां दाखयता म्हळ्यार आमच्या ग्राउंडान तसो सॉलिड सेलिब्रेशन आसता आनी फाल्यां न्हू चंद्रग्रहणय आसा बट फाल्यां रंगपंचमी खेळना तांकां दिसता गोतना म्हाका आयडिया ना म्हळ्यार कोण सांगता आशिल्ली की ग्रहण अस करून फाल्यां खेळच्या ना पर खेळकाक चारी तारीखेक आतां कोण 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 सांगता की फाल्यां खेळटा ती मागीर परय खेळटात सांजवेळा वगी येयल्यार तुमकां दाखयता आतां वच्चा फस्ट ब्रेकफास्ट रेडी करया भायर आसना कसन की लायक पुरमळीतस कोणाल गेलकेड लायक कोण उर्दा पोळ आनी परत येतस तर हंगस न्हू आत्ताच न्हू हेल्दी पोळ काडतस म्हळ्यार कसन करतस हांगा जवारी आनी नांचणाचे दोन्ही मिक्स करून हांव आसना पोळ काडता आनी सॉरी पोळ न्ही म्हळ्यार एक भाकरी म्हणजे एक थापची म्हणजे आसता ना त्या थालीपीठ म्हणटा कशी हांगा तशी तर हांगा आसना रुलावय घालता म्हळ्यार चिके क्रिस्पीनेस येता ताजी मागीर कांदो चॉप करता आनी मिरसांग घालता आनी पुरा एक नंबर आमगे फ्रेंडय घालका प्रिय मित्र धन्या त्या पुरो गाल न्हू चड पातळ ना भाकरी म्हणजे पीठ करता आनी लायक करून चरचरी भाजीता हाना हेल्दी आनी आमगे चटणी आसा काळा चटणी केलेली त्या आमी फ्रिजांत आसा तांत लायक करून आमी खावेत तर आईची आमगेले हेल्दी ब्रेकफास्ट नांचोणो जवारी भाकरी म्हणेन नाजाल्यार थालीपीठ कसन की म्हणत म्हाका कशींची हांव आयडिया केला अम्माक नेंगिले सांगले की अशी शिकरे अम्मा बेस्ट तर तूं पोळ सांगतना म्हाका ते मजा येना खावच्याक ते भाकरी म्हळ्यार ते चरचरी क्रिस्पी आसतना खावच्याक सॉलिड लागता चलो आतां फस्टच न्हू पीठ आनी पुरो मिक्स करता आमकां सांगता 2-2-1 आनी एक म्हळ्यार कसं न्हय रोल जवारीचे पीठ आनी नांचणे पीठ हांव मिक्स केला आनी आतां रोल हांव घालता आनी हांतूची हांव ऑनियन चॉप करता आनी मिरसांग आनी आमगे प्रिय मित्र धनिया घालता तो हांगा चॉपिंग आनी पुरो जाला आमगे प्रिय मित्र धनिया कांदो आनी मिरसांग चलो हांव पुरो हांतू घालता आनी फटाफट मिक्स करता क्या बात है एक नंबर हांतू उदक घालता आनी लायक करून आसना कलयता आनी भाकरी म्हणके पीठ रेडी करता अशी पीठ केलं आतां हांव आतां तें कायली हून करता आनी चिक्की स्लो फ्लेम दवरता म्हळ्यार तें कसं म्हणटा थापचाप लायक जातालें मागीर होड करता आनी उदक लावन लायक करून थापता करका ना कसं न्हय आतां म्हाका कोता फर्स्ट टायम करता हे अशी कशन घ्या पातळायतच होता पातळ आसला लायक करून क्रिस्पी जाता न्हू हें पळय अशी जाल्ला पळय तें चिके मध्ये एक होल करता म्हळ्यार तेल घालत न्हू मदें लायक करून चरचरी भाजताले आतां सद्या हांव अशी केलां थालीपीठा म्हणजे एक भाकरी हें एक सॉसो वटू आनी चटणी वटू खावचें चटणी आसता ताजी वटू लावन खावचें हो 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 क्या बात है हा टर्न करून पळय आतां सुपर थालीपीठ जाता एक्चुअली न्हू हांतूच न्हू आमी आसना वोंव मागीर चिके तांबडी मिरसांग पिट्टी कश्मीरी लाल मिरची ते बरो घालीत आशिल्ले मागीर म्हाका उडकास येयला रे यार अशी पीठ करता आसलो ते घालका आशिल्ले हांव विसरलो घालच्या खातीर ठीक आसा नेक्स्ट ह्या फर्स्ट टायम ट्राय करता हांव हें म्हाका दिसता की टेस्टी आसतालें बट ते वोंव आनी घाल्यार आसल्यार आनीक मजा येता आसली नेक्स्ट टायम आसतना हांव ते पुरो गाल न्हू वापस करतलें ह्या फर्स्ट एक ट्रायल बेसीस तर गायज हांगा पळया आमगेले थालीपीठ रेडी एक नंबर फुल क्रिस्पी पर हें पळय एक मनशाल तोंड जशी जाल्ला पळय 2 दोळो एक तोंड पळय कशी दिसता न्हू हांव आतां तो प्लेटा घालता हा क्या बात है सुपर हांव आसना अम्मा दिता ती तिका निमगू कशी जाल्लो गोर न्हू अम्मा खाऊन पळ फर्स्ट सांग आता कशी जाल्लो गोर त्या पळय मनशाल तोंड जशी जाल्ला पळय मेगेल थालीपीठ रेडी जाला आता हांवूय टेस्ट करून पळयता सर
लायक गेलो हेल्दी आसा सुपर चटणी उठून मजा येता सॉस असल्यार आनी काय मजा येता नेक्स्ट टाइम वचून यहाँ वापस ट्राय करता तांचे वचून पुरो वाव आनी पुरो मिक्स करून रॅक करून थालीपीठ रेडी करया आमगे ब्रेकफास्ट रेडी कसन वत आयला पळय हांगा शेक स्टार्ट येता हांगा मस्त आवाज येता असं म्हणून कंस्ट्रक्शन काम चालू आसा आता लंचा प्रिपेर करया आज आमी आता परस बी उपकरी करता असं अम्मान आसतना परस बी आनी पुरा लायक करून चॉप केला हांव आतां ताका फटाफट फंड घालता आनी चपाती ह्या दोन याजी मात्र ताजी मागीर म्हाका एज युजल काम वचचें आसा तर फटाफट उपकरी रेडी करया अम्मान आसनो पुरो हांगा आतां चॉप केला परस बी मिरसांग आनी तो मिरसांग आनी परस बी काही दिसना कशी कलर एकच ताजे चलो आता फटाफट फन्न घालता काही नाही तो तेल घालना आता सासम घालया सिंपल फन्न मिरसांग घालता अम्मा ह्या दोन्ही ओटू घालची आता आम ते चपाती लट्टीत असं दवरता आनी चपाती ओटू भाजीता मागीर आमगे काम जालें ना वग्गीची हांगा पळय उदक घालला आनी अम्माल भाशेन तूं गजगज येवचें गजगज आयले री ताजी मागीर गॅस स्लो करचे आनी मागीर ढंगचे आनी ताजी मागीर ते ऑटोमॅटिकली वारदडता कशें न्हय वारडेटा म्हाका प्रोनावंस करचें येना वारडेट गे चलो ठीक आसा कशें न्हय एकच सेम मेगेल भाषा अम्माल भाषा एकच आणि आज होळी दिवस उब्बट्टी पुरा करता न्हू उब्बट्टी आता गोत ना आमगे घर कड़े उब्बट्टी आता करना अम्मा जायना आता करचे अम्मा उब्बट करते हो तू ती करना काय फूड करते आता जायना ती असं या वर्षी नाक करचे नेक्स्ट इयर पळय आयची दिवस होळीन तो उब्बट करता नव्हे आणि आम्ही गांवांत पुरो होळिगे म्हणचे नव्हे हांगा पुरणपोळी म्हणचे ते ह्या डिफरन्स आणि हांगा आम्ही कशी आम्ही मैदा पिठा करता न्हय तर हांगा मस्त लोक असना गोवा पिठा करता ती ते विंगड टेस्ट आसा आनी मैदा पिठाचे विंगड टेस्ट आसा सॉलिड तर आयचे होळी स्पेशल अंतू आम्ही उब्बटी करता ती आनी तीन नांव आसा पळया एक उब्बटी एक होळिगे कन्नडांतू आनी एक पुरणपोळी आनी गोत ना कसन नांव आसा तुमकां गोत आसल्यार प्लीज कमेंट करा म्हाका एक कळका ते कसन नाव असं म्हाका तो तीन मात्र गोत आसात आता एक चपाती जल्ले आमी गेलो हांगा तुमगेलो तो उलयताना सॉलिड ना कितलो मजा येता तुमगेलो तो उलोवच्याक फायनली हांगा आमगेलो उपकार रेडी जाल्या सुपर लायक कोन सिजला बटाट आनी बुरा वाह क्या बात है एक नंबर चलो आता मी जेवता ती चपाती आनी बिनसा उपकरी एक नंबर तेव्हा आमची कल स्टाईल आणतो गाईस आमगेल्या ग्राउंड पळया हांगा आता ते होळी आता रेडी करताच ती ह्या पळया कितलो होळी पळया रेडी जाता सांजवेळा कतिरी जळोवच्या कतिरी पुरा हें तण आनी पुरा गाल न्हू पुरा रेडी केला पळया आतां रात्री हांगा मस्त लोक येतली हांगा पळया फाल्यां कधी रंगपंचमी कधी पळया हांगा गुलाल आनी पुरा रेडी करता ती हय चलो आतां वता म्हाका आतां क्लासा वचचें आसा हांगा ऑलरेडी आसना पुरा रंगपंचमी स्टार्ट जाल्या कॉलेजात चेडूं स्कुलात चेडूं तांगे स्कुला भायर पुरा गम्मत करता आसा ती ह्या पळया हांगा खेळटा आसात पळया पळयलें आसतलें हांगा पळय पुरा जाण खेळटा आसा ती आज दा कोणू तांगे चाल जाला फाल्यां रज न्हू ताची खातीर मेगेल फेवरेट प्लेस आयला आनी कसं ब्युटिफूल सनसेट आसा पळय हांगा लेका येद्राकची कसन ब्युटिफूल दिसता पळय कितलें ब्युटिफूल दिसता न्हू मुंबई आनी हांगा पळय आज चंद्र ओग्गी आयला पळय आत्ताय आसा पळय चेरी ब्लॉसम बट इतली ना जितले त्या टायमार आशिल्ले म्हळ्यार एक म्हयनो फुडें त्या थंडी टायमार आशिल्लो ताचे खातीर आतां थोडें आसा आनी पुरो झडला आनी हांगा पळय पुरो तयारी केल्या पळय हांगा आतां ते पूज चाल आसा ते पुरो लायक करून तयार केल्या ह्या पळया कितें चंद करून रंगोळ घाल्ल्या पळय बटवान बैसला आतां पूज करता आतां थोड्या वेळान तो मागीर आमगे हांगा स्टार्ट जातलें तर आतां हांव घरा कडेन वता फस्ट फ्रेश जाता थोडें काम करता ताजे वेळार टायम आसा हांगा मागीर 8 घंटा मागीर आसता हांगा म्हाका कसन केला तूं ने शेवई पडणं ओ हो अम्मा न्हू शेवई पडणं अच्छा थोडी आसिल न्हू अरे विसरलो चल ठीक आस चलो खावया म्हाका भूक लागलेली तावळ करून हांगा हे कशें फुलां भाजला तुणे
कसन करतस तू उडीद तिंबत घाला कसन करची पल्ले रमदाण अयो देवा कसन गोत्ता पल्ले रमदाण गे हा तो पल्ले वग्गी वग्गी कर का आमका पल्ले ग्राण असं मागे जेवण आणि पुरा वग्गी जेव कोण पल्ले ग्राण करून ಓಹೋ ಅಮ್ಮ ನಂಗ ಉದ್ದ ದಾಳಿ ತಿಂಬತ್ ಪೂರಾ ರೆಡಿ ಕೊಂಡ್ ದವರ್ಲ ತುಮ್ಗೆ ಕಳ್ಳ ಪಲ್ಲೆ ಸಕಾಣಿ ರಂದಾಣ ಚಲೋ आता शेवय करता जस्ट येलो पॅगे काणी अशी रबला मग म्हळ्यार भितर येताना कसं की म्हाका लायक पर म्हणलो हांगा टेरेसार आयला आता थोड्या वेळान तांक जळयतली ते वयरची व्यू तुमकां दाखोवची आयला वयली 8:01 PM तर हांव तो गोयला आता थोड्या वेळान तो होळी जळयतली हांव हांगा नारळ घेवचे आयला त्या होळीन तू घालच्या खातीर नारळ घेतला हांगा आता मसलो गायला हांगा आता थोड्या वेळात मग स्टार्ट जातलं आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांना कार्यकारी मंडळाच्या सदस्यांना अंतर राखून उभे राहून सर्व भक्तांना भाविकांना एक डिस्टन्स होळी हॅपी होली गाइस हॅपी होली डोंगर पड्या होळी जळयल्या आजी कशी जळतस पळ्या चलो जाल्ले हांगा आतां पुरा जाण आतां रंग आनी पुरा लायता ती पळय कितले लोक आसात पळय प्रसाद वांटीत आसा ती प्रसाद घेवन वचा हांगा प्रसाद मेळ्ळा म्हाका हे प्रसाद तगो ते दिल्ले होळी जळयली आनी शेक गो मा लायक जेले गे शेक कसन तू शेक हो म्हळ्यार कसन आनी शेके दिवस मेगेल हालत खराब जाता तू गोत ना तर शेक सांगल्यार लायक जल्ली गई ती सांगता तर मागीर का सांगता आनी लायक जल्ली गई ठीक आसा आम्हा चपात केला तू हो हो आम्हा चपात करून दवरल्या हांव तेजे उरता होळी जळोवन जाल्या आनी फाल्यां रंगपंचमी तर हांगा तुमी गेला अपलोड आनी पुरो जाल्ले आनी मस्त न्हीद येता मस्त थकला आनी हांगा वचून ते धुंवर आनी पुरो इतले म्हणल्यार घाट मारता जायना ते घाटीनी बी जायना ताचे कितें पुरो घर आनी पुरो बंद केला आनी फाल्यां चंद्रग्रहणूय काही भट मामान पुरो पेटयला म्हळ्यार ते हांव वाजीत आशिल्लो की ह्या टायमार म्हळ्यार खावचें ना गे म्हळ्यार टील 12:47 भितर पुरो जेवण आनी पुरो जेवपाक की मागीर सिदा आफ्टर 6:30 दिसता कसन की सांगलाले तांदूळ बरयलाले ते मागीर ताजी मागीर खावची गे आतां आमी न्हिद जाता पळयत पळया आनी चलो आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां पुरो जणांक आमगे व्हिडिओ पसंद जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करात गाय अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय कपल गुड नाईट